आसा हो, पळोवन दी मरे नालो ना नाला म्हणून. बांधता न्हू तो नाला बांधतालो खबर आहा तेन्ना तेज्या खातीर तो पास केल्लो हो नालो ना, त्या पास ह्याच्या केल्लो, उदीक न्ही, येयलो. पास आनी केल्लो. तो बंद कर म्हणलो पास केल्लो. तेज्यानी बंद करता सांगलो नाही बंद करपाची हे दाखय मरे तुमकां बंद अधिकारच ना करपाची बंद हे दाखय करपाक. मरे टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे आमी आज हांगा गेल्ले यार्डाच्या सायडीन आमकां कळ्ळें की थंय जे नाला बांदिल्लो जशें आमचे दोतोर एडवोकेट राणे हांणी सांगलें की 2016 थंय फ्लडिंग जाल्ली म्हापशा मार्केटान उदक आयिल्लें आनी आमी पळयलां की म्हापशान आतां खूब कडेन उदक येवंक लागलां आनी हेंच तें कारण की जे नाले आसता ते खंय तरी बुजयतात आनी कोणाची परमिशन घेना काय ना इलिगली जाय तशें करता आपल्याक आनी मागीर सगळ्याक पूर येता आमी जर थंय वचून पळयत जाल्यार मुद्दम परिस्थिती अशी आसा की जो बरो व्हडलो नालो तो हरशी उदक वचपा खातीर बांदिल्लो तो नालो विदावट परमिशन आमी विदावट परमिशन कित्याक म्हणटा थंय ऑथॉरिटीक आमी आपयलो सब यार्डाच्या त्या सब यार्डाचो डेप्युटी सेक्रेटरी तो थंय आयलो आनी तो तांकां आमी परमिशन जेन्ना विचारलें ताजे कडेन परमिशन ना. आता दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार डेप्युटी सेक्रेटरी मार्केट सब यार्ड म्हापसा यांच्यानी हो आपली सगळी गार्बेज त्या नाल्यान घालून तो नालो पुरोवपाचो प्रयत्न मोठ्या पद्दतीन चालू आसा आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या बरोबर आमी थंय सायटीचेर गेले आनी आमी थंय पळयलें जाल्यार कंप्लीट गार्बेज थोड्या गार्बेजीक तेंच्यांनी उजो घातलो ते टोटल बेकायदेशीर तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेवना अशा परिस्थितीन तो नालो बांदलेलो तो पुरोवपाचो प्रयत्न गार्बेज घालून पुरोवपाचो प्रयत्न करता ताका लागून आमी मामलेदाराक कंप्लेंट दिल्या डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेंट दिल्या आनी तांकां सांगलां की ताबडतोब हेजेर एक्शन जावंक जाय कित्याक नाल्यार हें पाणी संपूर्ण म्हापसा बाजारांत येवन बाजारपेठेची सगळी वाट लागपाची संभव आहा कित्याक आनी दोन 1.5 म्हयन्यानूच पावस येवपाची संभव आहा.